Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. बीएससी मीटिंग झाली. बीएससी मीटिंग स्पीकर चेअर करता. सो 3 दिवस सेशन ठरला 24, 25, 26. बजेट कितना मानते 24 तारखेला 26 26. सर 3 days is very less. लास्ट टाइम तुम्ही सांगला की परत जातली मरे परत बजेट आम्ही ह्या हितून बजेट पास करतना न्ही. वी आर टेकिंग वोट ऑन अकाउंट. गोंयकारांच्या विशयांचेर सरकाराकडे जापो ना म्हूण अधिवेशन कमी दिसाचे घेतात. 3 दिसाच्या अधिवेशनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई. आमचे टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट रेझोल्युशन मांडपाक ऑल दीस तेमी काट केला आनी एज पर रूल 31 इफ दीस डे हॅज बीन फ्रायडेचो दीस इज नॉट इन्क्लुडेड then the speaker should fix this private members rule day on any other day during the business days. So that has not been fixed. So this is basically a mockery. This government has 33. Having 33 such a large number, they do not want to face 7 in the opposition. सरकार बिला हाडटा ती 48 वरां पयलीं विरोधी आमदारांक दिना म्हूण वेंचेचो आरोप. 3 दिसाचें सेशन. त्या 3 दिसा सेशना बील घातली ती 24 तारखेर 48 hours बिफोर दीत म्हणलें. सो वी टोल्ड देम गिव अस एटलीस्ट 48 hours बिफोर द 24th. म्हणजे 22 तारखे दिया म्हूण बिलां. सो वी हॅव द टायम टू स्क्रुटनायज इट रादर दॅन आफ्टर गोईंग इनसायड. मागीर टायमींग उलोवपाचेर कितले टायम उलयतले तेजेर डिस्कशन जालें. सेम सिट्युएशन. वी आर फायटींग एटलीस्ट टू गिव अस 45 minutes to 1 hour फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक. तेंय आयकलें ना. आमदार विरेश म्हणटा विरोधकांक उलोवपाक सरकारान 2 वरां दिल्यात. आसतले गोंयभरांतले इश्यूज इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां पासून धरून 2 वरां भितर ते म्हणटा एलोबरेट करा. 2 वरां भितर तुमचे कितें इश्यूज आसा ते मांडा. सो आयज हो बीजेपी सरकार इतलो भियेल्लो आसा की तांकां खंय ना खंय आपूण कितें चुक्यो केल्या त्यो खंय ना खंय दाखोवपाक सोदता आनी कोण उलयतलो ना तांकां बंद करपाचो हो षडयंत्र म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार करता. सभापती म्हणटा कितले दीस अधिवेशन घेवपाचें तें आपूण थारायना. बिझनेस एडवायझरी कमिटीक जो बिझनेस येता तो बिझनेस कसो कंडक्ट करप ती रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी आसा. लक्षात येलें. आनी त्यानुसार आतां ज्या बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटिंगेक कोणें कितलें उलोवपाचें कितें आसा ह्यो जे तांची डिमांड नाशिल्ली पळय जे विशय आसा ताजेर चर्चा आसा. पूण जे सत्र कितले दीस आसचे तें हांव ठरयना. तें कॅबिनेट ठरयता, सरकार ठरयता. त्यामुळे आज जी BSCची मिटींग जाली स्मूथ जाली व्यवस्थित. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.